नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी हांव न्ही तुमकां आयज पोळे करून दाखयतां आनी ते पोळे कशे करपाचे ते सांगता। आनी हे पोळे जावन आसा आमी हरशीं कशे करता, उड्डाची दाळ घेता आनी तांदूळ घेता न्ही, म्हटल्यार आयज हांव तुमकां मातशें सेपरेट कितें तरी घालतलें तें तुमकां दाखयतां। आनी ते पोळे करपा खातीर साहित्य कितें जाय तें सांगता। आनी अशें हांवें 4दां तरी केले घरान, बरें आमच्या घरान सगळ्यांक आवडले आनी बरें लागता रुचीक आनी रूच येता। कशें करप तें तुमकां हांव आतां सांगता। आदले दीस पयलीं न्ही, म्हणजे आयज आमी कितें करुया, हे पोळे आमी फाल्यां करपाचे, पण आयज कितें करपाची, ही पळय एकूच ग्लास घेवपाचो, हातूंत न्ही उड्डाची दाळ घातला आनी ती न्ही एक फूल पेलो घालूंक ना, मातशी कमी घातल्या पळयले। आतां हे पळय ही हातूंत घालता आनी तशेंच न्ही हे पळय मेन इन्ग्रेडियंट भितर कितें तर हे आसा नाचणे। हे नाचणे घेता एक पेलो, हे पळय बरोबर फूल जालो पळयले, हे पळया। आनी उड्डाची दाळ मातशी कमी घातली, म्हणजे 3/4 सुमार। हे पळय आतां नाचणे घातले एक पेलो आनी 2 पेले भितर घालता हांव तांदूळ भितर। एक पेलो आनी 2 पेले, दोन पेले तांदूळ घालता आनी भितर घालता हे पळय मेथयो। आनी आतां हे हांव धुता आनी हातूंत उदक घालता आनी फुगत दवरता। आनी समजा तुमचो जुनो जर मिक्सर आसत तर हे आतां नाचणे आमी घातले पळय, ते नाचणे न्ही तुमी सेपरेट घाला फुगत। हे नाचणे आसा पळय बारीक, ते तुमी सेपरेट घाला फुगत आनी सेपरेट वाटून मागीर मिक्स करा। कित्याक जाणा जुन्या मिक्सरार एकदां न्हू ते बारीक जायनात म्हणून, आनी नवीन आसल्यार अशेंच घातल्यार जाता, मिक्स केल्यार जाता। आतां हांव हेतून उदक घालता, धुता आनी मागीर उदक घालून दवरता आनी रातचे मागीर ते मिक्सरार वाटून दवरपाचे। ते कशें वाडटा बीन ते तुमकां हांव मागीर दाखयता। आतां हे धुता आनी दवरता। आतां हे तांदूळ हे पळया बरें फुगले, हे पळया। आतां आमी हे मिक्सरार वाटून घेवया। हे पळया आतां एक अशी मूठ भरल्या आनी हे आतां फोव घेतले पळया, आनी हे 2दां धुले उदकान आनी आतां ह्या वाटणान न्ही घालता आनी वाटता आनी हातून घालता। मागीर आमी सगळें मिक्स करुया। हे पळया आतां हे वाटून हांवें सगळें तांदूळ वाटून काडले आनी मिक्सरार इल्लें उदक घातलें आनी सोमतें हातून घातलें। आतां हे अशें धरपाचें आनी एकूच सायडीन अशें फिरोवपाचें। अशें एक मिनीट सुद्दां केल्यार पुरो, नाजाल्यार 2 मिनटांय केल्यार जाता, पूण अशें 1 मिनीट तरी करूंक जाय। आनी आतां हे अशें करुया आनी हे धांपून दवरुया आनी फाल्यां सकाळीं न्ही ताचे बरें पोळे करुया। आतां हे पळया दुसरे दीस सकाळीं पीठ कशें आयलें तें तुमकां दाखयता। हे पळय भरलें पळयले। आतां हे पिठान न्ही आमी मीठ घालुया, हे पळय सॉल्ट। आनी इल्लेशें उदक घालुया मिठा पुरतें। तुमकां जर हे पातळ काडूंक जाय जाल्यार इल्लें आनी उदक घातल्यार जाता। आनी आतां हे सगळें अशें मिक्स करुया। हे पळया आतां तवो दवरला गॅसीचेर आनी तो तापला, तेल लायता हे पळया आनी हे पळय पीठ जालें तयार। हे पळया आतां ते आमी तव्यार घालुया। हे पळय
हे पळय आतां बलून्स वयर येवं लागले न्ही, तशें कितें करपाचें, धांपपाचें. म्हणजे पोळोय रोकडो शिजता भितर आनी रोकडो जाताय बी. आनी हे पोळ्यांचे विशिश्ट म्हणजे कितें जाणा, भुरगीं आतां पळय नाशट्याचे पोळे केले जर खावची ना न्ही, आनी नाशणे आरोग्याक सारके बरे सारके आरोग्याक न्ही, तेका लागून कितें करप, अशें घातले आनी अशें पोळे करून तांकां आतां दिले. नाशणे आतां तांदळांनी घातले तर तितले ते तांबडे चड जायना न्ही, तेन्ना ते भुरगीं बीन बरीं खाता आवडीन. आनी टेस्ट सुद्दां हेची न्ही एक प्रकारची बरी लागता. मुद्दामूच हांव सांगता अशें म्हणून न्ही, मुद्दाम तुमी एक दीस करून मुद्दाम पळया आनी मागीर म्हाका कॉमेंट्स करून सांगा कशे तुमचे पोळे जाले आनी कितले बरे लागले ते. आतां हातूंत न्ही इल्ली सोय सुद्दां वांटून सुक्की अशी घालूं येता, उदक घालपाची गरज ना. अशी सुक्की जर वांटून घातल्यारूय जाता, पण हांव घालिना, इतलेच पुरो. आतां हे आमी धाकणे काडुया. हे पळय आतां तो सुकलो पळयले, आतां आमी तो परतुया. हे पळय इजी परतप जाता पयले. आनीक जर तुमकां अशें वयर मातशें तेल जाय, थोड्यांक मातशें चड तेलाचें कशें बीन जाय आसता न्हू, तेज्यान हे पळय मातशें अशें सोडप. हे पळय नाजाल्यार हे पळय अशें सोडप मातशें जायत जर तुमकां, नाजर नसल्यार जाता. हांव आतां चड तेल घालचें ना, हें तुमकां दाखोवपा खातीर घातलां, कित्याक थोड्यांक जाय आसता तेलकट म्हणून. आतां ही वाफ आसता पळय ती गेली की ना हो पोळो रेडी जालो. हे पळय गेली पळयली, ही पळय वाफ आसली ती गेली. तुमकां आतां फाटल्यान जालो की ना तो दाखयता. हे पळया बरो जालो न्ही. आतां हो आमी काडुया आनी काडटलें हांव कित्याक तें तुमकां सांगता. हे पळय हांवें लाटपाळे दवरला, तेचेर दवरता. म्हणजे कितें जाता, ही पळय वाफ इजिली वता आनी पोळो तो चिकचिकीत कसो उरना, बरो सुक्को कसो जाता. आनी हांगा वाफ गेल्या उपरांत मागीर न्ही तो काडून सायडीक दुसऱ्या ताटान दवरपाचो. आतां हांव आनीक एक करून दाखयता. हे पळय हे लायलें तेल. हे पळय आतां हो परतिलो न्ही पोळो हांवें. आतां परतून जालो की ना हो पोळो आसता पळय तो काडपाचो आनी असो ताटान दवरपाचो. म्हणजे ते चिकचिकीत जायना, बरें सुक्के जाता. आनी आतां हे लाडपाळ्यार तुमकां दवरपाचें ना, जाळयेचें आयदन आसता तेचेरूय काडल्यार आनी दवरल्यार जाता. तशी वाफ वता. तुमगेर जर अशीं आयदनां आसा जर अशींय दवरल्यार जाता. पळय हो आतां पोळो जालो, परत तुमकां दाखयता. पळय काडलो असो दवरलो. आतां तुमकां रेडी टू सर्व करता. आतां हे आसा चटणेचें साहित्य. हे इल्लीशी सोय घेतल्या, दोगा पुरती चटणी करता. इल्लेशे आले घेतला, हे पळय लसूण एकूच घेतल्या मोठी, इल्लीशी पळय आमटाण घेतल्या, वोवो, एक पिंच साखर, इल्लेशें मीठ, ओली कोथंबीर म्हणजे चवी पुरते, 5 शेंगदाणे आनी एकूच हिरवी मिरची. आनी हे घेतले 4 मिरी. आनी फोडणे खातीर घेतला हिंग, सासवां आनी करवील. आनी इल्लेशें लागतलें तेल. आतां हे हांव न्ही मातशें गरम उदक धगधगीत आसता पळय तें घालता आनी हे ग्रायंड करता. हे पळय आतां हांवें कडक तेल 1 चमचो तापयलें आनी हे भितर न्ही सगळें आतां घालता. आनी ही चटणी वाटल्या आनी आतां फोडणी भितर घालता आनी धापून दवरता.
आणि आमी पोळ्या बरोबर मस्त पैकी दुधाची च्या करूया न्ही. ताका लागून हे पळय इतले दूध घेतला आणि हे पळया इतले दूध घेतला. हाफ हेच्या वयर आसा हे आनी तातूंत न्ही इतले उदक घालुया. हे पळय थोडे हे पळय इतले बस पुरो थोडे दवरले हांवें इल्लेशे घालप. आनी हे न्ही दूध आतां हातून घालुया आनी तातूंत आलें साखर चहा पावडर आनी एक वेलची हे पळय सगळें घालुया आनी दूध घालुया. आनी आतां गॅस पेटोवया आनी बरी च्या करूया. हे पळया आतां उकळी आयली. 1-2 मिनटां आनीक आसुनी कलर बरो येयसर मागीर ही च्या जाली. हे पळया तुमकां आतां सर्व केल्या नाशण्याचे पोळे, चटणी आनी शेंगदाणे घालून हरव्या आनी बऱ्यापैकी दुधाची आल्याची च्या, आल्या आनी वेलची घालून केल्ली च्या. आनी ही च्या आतां पळय दूध घातलेले तितलीच जाली पळयली आनी कितली बरी जाली पळया. मस्त जाली न्ही. अशीच तुमी तुमच्या घरा करा, बरी भुरग्यांक दिया, भुरगीं मज्जेन खातली. तशीच म्हाका तुमी लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा. सबस्क्रायब मातशें आदीनूच करा आनी कॉमेंट्स बरें करा. आनी आतां तुमी म्हजो व्हिडिओ पळयतली न्ही ताका लागून हांव तुमकां मना पासून सांगता थँक्यू आनी खरेंच तुमचें देव बरें करूं.